हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसलना आंबेली. आयज आनी एक आम्योबा स्टेटमेंट दिवपाक लागलो आनी हो आम्योबा म्हळ्यार आतां हो आमगेलो सायलंट कूल श्रीपाद भाऊ नाईक. सिंपल घराण्यांतलो सादो मनीस, सगळें बरें आहा. आतां पयलें एके आयकाय हो कितें सांगत तो आतां. हे सगळे एक 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 भायर सरले हेंगेले. सद्याक ओल्ड गोवा जाता ते कितें ओल्ड गोवाचे तुमी स्टेटमेंट दिला पळय, सो तुमच्या हितून कितें रॉंग जाला वो तुमकां दिसता जाल्यार गव्हर्मेंटान पॉलिसी डिक्लेअर केली, स्कीम काडली आनी त्या स्किमीन जनरल स्कीम ती सगळ्या खातीर आशिल्लो. जो 20 वर्सां पयलींचो जागो आशिल्लो, 20 वर्सां पयलींचो हांव तर तो विकतलो किंवा प्लॉट केला आसा तेन्नाच करता आशिल्लो. पण त्या वेळार जाल्ला न्ही, तेन्ना जायना म्हणून आमी आतां तो जी स्कीम आयली त्या स्किमी आमी घातला. आमच्या 12,000 स्क्वेअर मिटर जाग्याची ते एप्रुवल मेळिल्लें. पण एक व्हडलो बोळ जालो की लोकांनी लाखांनी हें केलें, कन्वर्ट केलें, लोकांची एप्रुवल जाली आनी फक्त 12,000 स्क्वेअर मिटर जागे वयर केली, 12,000 प्लस थोडो. त्यामुळे म्हाका फोकस करून हांव ह्या व्हडल्या स्कॅन्डलाक हांव सामील आसा, त्यामुळे हांवें क्लियर केलें हो जागो जर आसा तर म्हजें कितें डॉक्युमेंटां कितें चूक आसा जाल्यार हांव विड्रॉ घेवपाक तयार आसा, किंवा सरकारची स्कीम सारकी ना जाल्यार म्हाका काय ना, म्हाजो वेवफाकाची एप्रुवल कॅन्सल करचें, होच म्हजो स्टेटमेंट आशिल्लो. म्हणून जणू काय स्कॅन्डल हांवेंच केलो अशे पद्दतीन सेंट्रल पेपराक ताजी म्हजी खंय तरी इमेज हें करपाक लागून प्रयत्न कोण आसतो आशिल्लो, ताजेर हांव कांय उलयना. परंतु हें चुकीचें आसा. आमी सारके ल्हान मनीस, बारीक मनीस, म्हजी फॅमिली प्रॉपर्टी आहा ती कन्वर्ट करपाक रूल सरकारान केला म्हणून हांवें घातले. सो यू फॉलोड द रूल्स. पयल पाट्टेगे आयके आमी बारीक समाजा म्हणटा, जरी तर श्रीपाद भाऊ नाईक एक बारीक समाजाचो आनी 12,000 स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट केल्या आनी हेर म्हणटा ताका एसट आसतले, जाल्यार आमच्या गांवचे लोक, ज्या गांवच्या लोकां कडेन रावपाक 100 मेत्रां देखून घर ना, 100 मिटर, आनी बँकांत तेगेल्या 2,000 आसनाय बँक अकाउंटांत, मोर देन 2,000 येयनाय. तेगे DSS स्किमा कोणाक बँका येयले जाल्यार येयले. तूं बारीक समाजा जायत हे गोंया पण लोक रावता, जायतो लोक ज्या लोकांक सारकी घर नाय, प्रॉपर्टी नाय, 100 मेत्रां वयर घर नाय, जाल्यार त्या लोकांक कितें म्हणटा तूं? मायक्रो समाजा लोक, मायक्रो. दुसरे म्हणटा आपल्यान हूंय फकत 12,000 गेल्या फकत, आनी हेरान हूंय लाखांनी स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट केल्या आनी ताका हूंय बेस्ट टार्गेट केला. सो पयलो पार्ट हेचो श्रीपाद भाऊ इंग्लिशीन एक मरे म्हणणी आहा, ती कोंकणीन गळे म्हणल्यार तितून बसोच ना, देखून हांव तशी म्हणटा हांव. आनी आय एम सॉरी if some people would find that this language is not proper, but this is a saying. एक म्हणणी आहा, one cannot get little pregnant, one cannot get partly pregnant, one cannot get half pregnant. So तूं पडसावता आपल्यान थोडी कन्वर्ट केल्या, सो तुवें कितें रॉंग केला जाल्यार रॉंग, आनी सगळें तूं लिगली केलें जाय तूं, इट्स ऑल रायट. सो आयदर दॅट होल 12,000 इज योर्स लिगली, ऑर इफ इट इज नॉट, इट इज नॉट. दुसरो पार्ट ताका आहा, तूं सांगत ते भाशेन जरी तर कोण टेररिस्टीन 100 लोकांक जर तर माताय, जिते माताय, मॅसेकर कोताय टेररिस्ट, जाल्यार योर जस्टिफिकेशन इज टेररिस्टान 100 लोकां मारले. वॉट इज द बीग डील? हांवें 12 लोकां मारले जाल्यार ते भाशेन तुगेले. सो यू मीन टू से वॉट अबाउट रेशी तुगे भाशेन लोकांनी तूं चोला जाल्यार हांवूय थोडे चोता. इज इट दॅट वॉट यू आर ट्रायंग टू टेल? एंड बिकॉज तूं थोडे चोल म्हूण तूं कांय प्रॉब्लम कशें न्हू अशें? No, I am not talking about legality, whether your property dealing was right, wrong, ugly, bad. हांव नको. चोथ म्हणटू सगळें तुवें कायद्या प्रमाण केलां, आनी कायद्या प्रमाण केलें ना जाल्यार तूं ती प्रॉपर्टी दिवपा रेडी आहा अशें.
आमगे प्रॉब्लेम कायदे न्हू आतां आमगे प्रॉब्लेम इम्पॉर्ट कायदे केले न्हू हे कायदे लुटपाचे चोरबूद करपाचे तुम्ही एक एशकोन एमेंडमेंट हाडा टेररिस्टां पासत जरी तर कोणें टेररिस्टांनी बॉम्ब घान माल जायत म्हणजे बॉम्ब घान माल जायत इट इज नॉट अ मर्डर तेशको एक क्लॉज घाल तुम्ही नॉर्मली इट इज द लॉ वॉट इट सेज इलिगल इज इलिगल आमच्या रिजनल प्लॅना प्रमाणे धरतो आनी तितू कोणूय मनीस जर तर मोता बिकॉज ऑफ द सेकंड पार्टी फॉर वॉट एवर द रिजन एंड वॉट एवर द मीन्स ऑफ किलिंग द पर्सन मॅसकरिंग द पर्सन ओरो आहलोलो तुम कित केल मरे तितू आतां तुगे हय बसोल तो आम कित म्हणटाय ताका आतां दलाल ब्रोकर हो ब्रोकर पर बसोला तुगेलो हे तुमी आतां बंद करूं नये हो प्रमोद बाब सावंत आनी हो TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हे दोग जाण हांवें पयलीं सांगिल्ले ते भाशेन हे दोगोय गोंयचे मेन गब्बर सिंग हेमी ते कायदे चेंज केले आनी त्या कायद्यान तुमी कितें घायलां कोणाकूय जर तर बॉम्ब घाल माल जायत हो लिगल न्हू सो कोणूय बॉम्ब घाल मेल जायत तूं तेरी आसतना तूं कितें म्हणटा कायदे प्रमाण केल्या कित्याक कायद्या बरोल न्हू रे मनशां मारूंक जाय जाल्यार तूं गन घेवन मानाका बॉम्ब घाल आनी मार देन इट इज लिगल सो हो कायदो आहा सो त्या कायद्या प्रमाणे कोणें जर टेररिस्टान बॉम्ब घाल जायत यू कॅनॉट फायट इट एनीवेर इन द कोर्ट एशें तुगे भाशेन सो आम तुवें कायद्यान केलें म्हणाय प्रॉब्लम आमकां दिसती पडले हे कायदे पड फ्रेम केले ते कायदेच लुटेरा लोकांक हे गब्बर सिंगा लागून हे कायदे केले आनी तेच हाडल्यान तुमचे असले ढाकू हे गब्बर सिंगा बराबर मेळटाय आनी मागीर त्यो सगल्यो चोर कोताय आनी म्हणटा आमी कायद्यान केला श्रीपाद बाब तूं म्हणटा लाखांनी जमीन कन्वर्ट केल्या दुसऱ्यांनी म्हणजे तुज्या व्हडले गब्बर सिंग आहाय ते कोण कोण गब्बर सिंग आहाय ते आमकां नांव दी आमकोडे नांव दी आमी हे गब्बर सिंगा आमी धिमेचे हाडटायता जाल्यार हेजे मुखार आमी गोंया एस्को OLXाचेर हे होलसेल तुमकां इंकूंक दिवपा नाय तुम जात तितू तुगे लूप होल्स तुमी क्लोज करे वी आर नॉट गोइंग टू रेस्ट नाव एंड ही मेसेज सगळे MLA आनी MP जावं वचपा जाय हे गोंय आमगेले तुमी लुटून काबार केला सो हे तूं सादारण तूं बारीक समाजाचो तूं लिगली केला हे सगळें बरें आहा पूण ही वॉटाबॉटरी कोण तूं आमकां शिकयनाका सो हे सगळे एक लिसा वचपा जाय आतां हेका लागून टायम एंड अगेन हांवें प्रिवियसली सांगिलां आनी आमगे पंचायतींतूय आमी हे इन्फॉर्मेशन दीन दवरलां नो मेजर प्रोजेक्ट शूड कम इन एनी विलेज विदाउट ब्रिंगिंग इट टू द ग्राम सभा मीटिंग्स लीगली देर मे नॉट बी लॉ बाय द पंचायत राज एक्ट बट हे पंचायत सरपंचाक क्लियरली सांगून दवरे एंड let this message go to anybody who's planning for a big project that if while the project is coming lokan jar to te adaile magir loka gunya konaka transparency jai jump make it transparent to the people of the panchayat every major project should be tabled for discussion otherwise ते आनी एक भुतनी जावपा जायना देर विल बी अनदर भुतानी आनी भूत जातलो असो हे भूत आनी नाका पुरो गोंयांत जाले ते श्रीपाद बाब चय आय डोंट नो वेदर यू रिमेंबर मी अराउंड 4 years बॅक आय हॅड एन इंटरेक्शन विथ यू इन मारगांव आनी हांव जाणा यू आर अ व्हेरी पोलायट जंटल पर्सन बारीक समाजा मनीस तूं सो those credits I will give you. And a very simple person to talk and very accommodative. So, but
दीस डेज आर बॅड फॉर अस. आनी आमी तुज्याय पासत कोताय, तुगे भुरग्या नातरां पासतूय कोताय. वी आर वर्किंग फॉर द वेलफेअर ऑफ द गोवन्स and the future of our Goan children those are going to come. देव बरें करूं. श्रीपाद बाब राग धरनाका. Okay, thank you very much.